गोयचे राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला। पेडणे मतदारसंघाचेर दावो करीत वास्कोचे घडणुकेचेर आदले मंत्री मनोहर आजगांवकारान आक्रमक भूमिका घेतल्या। पेडणे सिटाचेर आपूण दावो करतलो अशें स्पश्ट केला। तेच बरोबर वास्कोचे घडणुकेक लागून भायल्यांनी गोयची शांतताय इबारची न्हय अशी शिटकावणी दिल्या। बाबू आजगांवकारान वास्कोचे घडणुकेचेर खर नाराजगी उक्तायल्या। कांय भायले लोक गोंयची शांतताय खंडीत करपाचो यत्न करतात हें आमी सोंसचे ना अशी शिटकावणी ताणें दिली। हांव थंय आशिल्लो जाल्यार काडून भायर उडोवपाचो अशेंय ताणें आपलें मत मांडलें। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ह्या प्रकरणात योग्य कारवाय करतले अशी आस्त ताणें उक्तायल्या। पळयात ताका कितें सांगपाचें आसा तें। पार्टीचे अवलंबून ते एक सांगता हे जे कालचे जे जाला ते मनात खूप लागता। आमचे गोंय म्हणते एकजुटाचे गोंय, हिंदू मुस्लिम कॅथलीक एकजूट। तेका इंडियाची जे हिंदुस्थानाचो एकय मनीस आमकां सेपरेट करूं शकना। जे नीज गोंयकार आहा ते आनी असले सांगून आमकां सेपरेट करूं शकना। कळ्ळें तुका? आनी आमचे देवाचे आमचे धर्माचे कोणी असो उलयलो जाल्यार आमी एक जातले गोंयकार, हिंदू मुस्लिम कॅथलीक। हे याद धरात, अख्खे हिंदुस्थानाक हांव मेसेज दितली की आमचे गोंयांत येदो व्हडलो आयलो आनी ते आमकां सेपरेट करपाक पळयत धर्माच्या नांवान आनी हेच्या नांवान आमी जावूं शकना। आमची परंपरा, आमचे जे आयुश्य गेला ते आमचे एकवटान। आतां हे भायले लोक येवन आनी कोण येवन हांव भायल्या लोकांक सुद्दां हांव आव्हान करता, तुमी आयल्यात गोंयांत आमची नॅचरल ब्युटी पळोवपाक, आमचे गोंय पळोवपाक, आमचे कल्चर आमची संस्कृती सांबाळून व्हावा बाबू आणि थंय बिगडीत जाल्यार आमी ओगी रावचे ना। थंय मिनिस्टर आसलो, एमएलए आसले, बाबू तुम्ही स्टेटमेंट करीतच आसतना कोण भायली येता ते आमी गड घेवन बसपाना। आमच्या हर एक रक्तान हीच गोंयकार आमी, गोंयकाराचो रक्त आमच्या गोंयकाराक। आता टाइम दिला 5 म्हणल्यार जर मोविना चेक करना जाल्यार लोक ते सीएमाकडे सीएमान डिसिजन घेवचे आणि सीएम म्हणतो आमचो बहुजन समाजाचो नेता। तो जे कितें घेतलो डिसिजन ते योग्यच घेतलो गोंय सांबाळपाक। तेजी डिसिजन तुम्ही डेप्युटी सीएम आले। हांव बीजेपी पार्टी ना पण हेजे भितर ताणें ताका सांगपा जाय कशे रितीन तो सांगतो तो तेजे निर्णय। अरे बाबा हांव तुका सांगलें न्ही, हांव थंय आसलो जाल्यार ते काडून भायर उडयतालो। हे कोणाक दिता हांव? चुकला हांव एग्रीड जाता न्ही। तेणे आनी सीएमान सुद्दां जालें न्ही, ताका थंयच विचारपा जाल्लें म्हणून ते उलयले म्हणतो। आनी कितें जाय इतलें व्हडलें ताणें उलयलो सीएमान मीच तो गोंयचे बद्दल कितें तरी बरें चिंतता। मजगती मनोहर आजगांवकारान पेडणे मतदारसंघात काम करपाक सुरवात केल्या अशें सांगून येवपी वेंचणुके खातीर आपलो दावो स्पश्ट केला। हांव भाजप कार्यकर्तो म्हूण पक्षा खातीर काम करता आनी योग्य वेळार पेडणेची सुवात हांव दावो करतलो अशेंय ताणें सांगलें। वेंचणुकेक अजून वेळ उरलो तरी आजगांवकाराच्या विधानाक लागून पेडणे मतदारसंघातल्या राजकीय वावराक चालना मेळपाची शक्यताय आसा। पेडण्यान हांव आसात न्ही रे फाटल्या इलेक्शनाक, पण खंयच्या हेजेर आसतलो तूं तें अजून डिसायड करूं ना। पण हांव बीजेपीचो, सद्या बीजेपी भितर आहा आनी बीजेपीचें काम चालू आहा म्हाजें। पण जाल्यार बाबू म्हूण आसा तें हांव इतले बेगीन लास्ट डिसिजन। तुम्ही म्हाका हेका पार्टी सांगला आपूण पेडणे बी रावता म्हणून पार्टीची मेसेज तुमचे वयल्यान वयता मरे रावता म्हणून। तुम्ही पर्सनली सांगला ना? पर्सनल वेळ आहा न्ही अजून, तेंच्यांनी अजून डिसायड करूं ना। दमन कितें उतर दिला? दमन कितें ना उतर अजून कॅन्डिडेट घालपाचें तेंच्यान ठरून ना। तें लास्ट मिनिटार आमी कोण सांगतो तुमकां सांगला वासाने काम करात म्हणून पार्टी पळय ते सगळ्यांक सांगतात। हय तशें आमचें काम चालू आहा, सगळ्यांक सांगतात करीत आहा। पण ह्या फावटी दामो कितें नवे चेहरे घालतलो अशें म्हणटा। पार्टीची कशी कितें आहा तें हांव काय तुमच्यामध्ये आणि हल्लेकरांमध्ये ना तशें कांय ना। पार्टी फक्त तुमचे मिटयले मिटले ते मिटले म्हणल्यार चड कोफू जावपाक जायना। कॉम्प्रोमाइज जाले तुमगेले? पण पार्टी प्रेसिडेंटान केले काय तुमचे भितर भेटले ना? प्रेसिडेंट हो सांगतात न्ही, एडवायस दितात न्ही, म्हणजे पुडी बी पण आमचें कितें आहा तें आमी सांगतलेच न्ही। पुडी बी मेळटा ते बंद जाले पेडण्यात तें खबर म्हाका। तूं हे केलें न्ही तेन्ना? तूं सांगता न्ही पुडी बी पुडयो कसल्यो ते अजून डिक्लेअर करूं ना। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार।